थिवी मतदारसंघाचेर भौशीक बांदकाम मंत्री अन्याय करता असो आरोप थिवीचो आमदार निळखंड हळर्णकारान केला। बेरेस्तारा हळर्णकारान आपल्या कार्यालयांत पत्रकार परिशद घेतली। बार्देसान उदकाचो प्रश्न लोकांक सतायता। 24 वरां गोंयांक उदक दिवपाची विधानसभेत आश्वासनां दिवपी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराक मात लोकांचें कांयच पडिल्लें ना। तशेंच लोकांक जावपी त्रासाचेर आमदार आवाज करता म्हूण फोंड्यान रावन आवाज करपी दोतोरान मातशें बार्देसान येवन पळोवचें लोकांक कशे हाल जातात ते, असो सल्लो हळर्णकारान दिला। हो केतन भाटीकार जो उलयता तेजे उलोवपाक म्हाका बरें दिसना, पूण तुमकां सांगूंक सोदतां की हें उदक जें आहा पळय हें कॉमन मनशाक जाय, सगळ्याकूच गरज आहा। आनी हो ढवळीकार जो आहा हो कितें उलयता, भाटीकार हो कॉमन मनशा खातीर। हांव ताका सांगूंक सोदतां, तेणेन पेडणा ते फ्रांस, एकोशे, पोमुर्फा सगळे खोर्जुव्या बीन भोंवचो ह्या गांवांनी आनी कितके पाणी दिता ते हे बहुजन समाजाचे हाल कशे करता हो मिनिस्टर हे लक्षांत घेवपाक जाय। शहरी लोकांक 24 तास पाणीच आहा, शहरी लोकांक सगळी सोय आसा ते 24 तास पाणी वापरतातूच, पूण खेड्या गांवांनी बार्देशान सुद्दां हे सरावंडींग खेडे गांव आहा ह्या लोकांक पाणी गावता काय ना, आनी ज्या पाणया खातीर जो हो त्रास करता तेज्या बरोबर ज्या गांवांत हो गेला तेन्ना आमच्या जाणट्यांक मोंतेर म्हटलं की राग येतालो। मोंतेरू म्हटलं की तेणेन लोकांचे हाल केल्ले आमचे जाणटे सांगा, पूण हो ढवळीकार आयज PWD मिनिस्टर आमच्या अस्नोडच्या नागरिकांक उपाशी मारता आनी उपाशी मारपाचो विडो तेणें घेतला। भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान थिवी मतदारसंघातल्या लोकांक त्रास दिवपाचेंच थारायला। अस्नोडा उदक प्रकल्पाचेर काम करपी कामगारांकय अजून पगार दिवंक ना। हे कामगार अस्नोडाचेच आसात गोंया भायल्यांनी, अशें निळखंड हळर्णकार म्हणटा। तांकां बेगीनाच पगार दिवचो अशी मागणी हळर्णकारान केल्या। माणुसकेचे दृश्टीन आमचे लोक अस्नोडचे जे कामगार थंय काम करतात एक दीस तेंच्यांनी हडताळ म्हणून आसतना लोकांची सेवा तशीच करपाची म्हण आहा, पूण तांकां बायल भुरगीं आहा। हें PWD मिनिस्टरान लक्षांत घेवंक जाय। माणुसकी आयज कोलवाळे आमचे जेल आहा, आमच्या फ्रेंडान सांगलां तशें चोरांक, फटिंगांक, नागावण्यांक सगळ्यांक जेवण टायम टू टायम आहा, आनी जे आपल्या संवसारा खातीर काम करणारे तें काम करून आपल्या संवसारान बायल भुरग्यांक पोसणाऱ्या लोकांक आयज पगार ना, तांकां वळोवपाचें उपाशी मारपाचो कॉन्ट्रॅक्ट PWD मिनिस्टर ढवळीकारान घेतला। तेणेन ह्या लोकांच्या भावनेचेर, लोकांच्या संवसाराचेर, लोकांच्या आयुश्याचेर आनी पोटा पाणयाचेर त्रास घेवचे न्हू। हें करी जाल्यार देव ताका कसोच माफ करचो ना, हें तेणें लक्षांत घेवंक जाय। प्रत्येक क्षणाक ज्या ज्या टायमार ते लोकां कडेन पयशा खातीर हात घालचो फुडें करचो पडटा, ते दुकानकारा कडेन अक्षरशः उदारीचे व्यापार व्हरचे पडटा, तेंचे शब्द घेवचे पडटा, ते पळय जे श्राप हेका सोडटा हे खरोखरच ताका श्राप लागतले हें तेणें लक्षांत घेवपाची गरज आहा। लोकांचे आनी कामगारांचे हाल करून लोकांकडल्यान श्राप सुदीन ढवळीकारान घेवचे न्ही। थिवी मतदारसंघातल्या लोकांक उदकाचे हाल जावपाक जायना म्हूण 5 उदकाच्यो टांकयो बांदल्यात, मात तांचे आजून उक्तावण करिना असोय आरोप हळर्णकारान केला। म्हाका टार्गेट करता म्हणजे सांगपाचें म्हणजे जेन्ना हांव 20 वर्सां सरपंच आसलो हांवें म्हाज्या मतदारसंघात 5 टांकयो बांदल्यो, 2 कोलवाळ्यान बांदल्यो, इनॉग्रेशन जावंक ना। लक्षांत येयलें? हेजो अर्थ जाता की मुद्दम सतायता। ते टांकयेन डायरेक्ट पाणी घाल लोकांक दी, कारण ज्या 20 वर्सां म्हाजो अनुभव हांवें वापरला टांकयो बांदून दवरल्या। हांव म्हणूं शकता आदल्या आमदारान मुद्दम पेंडींग दवरल्या, पूण हांव आतां निवडून येयला, हांव रिक्वेस्ट करीत आहा न्हू, म्हणजे तूं मुद्दमूच करता असो जालो ना तो। फोंड्याच्या दोतोरान थिवी परस फोंड्या म्हालानच चड नदर दवरपाची गरज आसा। मंत्री ढवळीकार कितलो कार्यक्षम आसा हें विधानसभेचो निकाल पळयल्यार कळटलें, असो चिमटो मोगो पक्षाचो केतन भाटीकाराक हळर्णकारान काडला। PWD मिनिस्टर सक्षम ना, अनफीट म्हणून हे प्रूव जाता। आयच्या पेपरांत तुवें पळयलां over 9,000 हावजीस इन फोंडा तालुका डू नॉट हॅव अ टॉयलेट। गेले फावट
त्या फोंड्या तालुक्यात 4चे 3 आमदार MGचे निवडून दिले लोकांनी आणि RTIच्या माध्यमान प्लस सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या सर्वे प्रमाणे गोवा हॅज लोवेस्ट ODF कव्हरेज इन द कंट्री. जेन्ना गेले फावट त्या फोंड्या तालुक्यात 4चे 3 आमदार MG आमदार आसले आणि सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर आसले आणि त्या मतदारसंघात तिनाय वो सुलभ शौचालय जी PWD अंडर स्कीम आहा ही चलोवंक शकलो ना. ती सोमतीत ताबडतोब त्या लोकांनी ताका सर्टिफिकेट दिली आणि तेजे दोनूय आमदारांक उडयले. फक्त तो एकटोच येयलो. हे पयले प्रायमा फेसिया दाखयता की तो अनफिट म्हणून. ज्या फोंडेच्या लोकांनी MG म्हणून आपणायली आणि जेन्ना हो अकार्यक्षम जालो म्हणून तेजे 2 आमदार उडयले. हे तेणें लक्षात घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता की हे सुलभ शौचालय बांदून जावंक आसतलें कित्याक जाणा की तेजें टेंडर वयरसून करता. ते गोंयसून केलें जाल्यार जावंक शकतालें ते वयरसून करता म्हणटकूच ते हांगा कांय संबंद येना म्हणटकूच ते ना केल्लें बरें. जेन्ना हांव स्वता आमदार आसलो पळय तेन्ना बाब चर्चिल PWD मिनिस्टर आसलो. तेणें रिकॉर्ड काडून पळोवचो PWDन 5शीं सुलभ शौचालय थिवी मतदारसंघान बांदलेले आनी आमी वयता वयता 12 सालान चर्चिला कडसून आनीक 500 सँक्शन करून घेतलेले. पूण ते हांव पडल्या उपरांत ते तेंचे 100य जावंक ना 50य जावंक ना. जे हे सांगतात की स्वच्छ भारत करूंक जाय जाल्यार ज्या ह्या पक्षान आहा ज्या पक्षांच्या सरकारान आहा आनी जे स्वच्छ भारत करूंक जाय ते करूंक शकले ना. फक्त एकूच केलां की जे जाय तशें करप्शन करूंक गावता ती म्हणजे एकूच की वचत ते गव्हर्नमेंट तेजेर पेंटींग केलां सादें पेंटान स्वच्छ भारत म्हणून. पूण प्रॅक्टिकली हे दिवंक ना. दुसऱ्या टायम्स ऑफ इंडियाचेरूय दिलां.